हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर खूप दिवसांनी आयज रेडी बी जावन व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करता। तर आतां न्ही टायम जाला 10:20 10:15 सुमार जाली आणि आयज मंगळार। तर आमी आतां रेडी जावन भायर सरून वतात। खंय ते मागीर सांगतात ना ना खंय ते सांगता तुमकां थंबनेल टायटल पळोवन तर कळत आसतलें। सो सस्पेन्स दवरून आनी कांयच फायदो ना। ताका लागून पयलींच सांगता की आमी न्ही आतां रेडी जावन वता मार्केटान नुस्तें पळोवपाक। तुमकां तर खबरच आसा खूब दीस जाले नुस्तें तर न्ही ह्या सायडी मेळत ना म्हणल्यार घरा कडेन बी येता पळय न्हू तें। हांव तुमकां सदांच सांगता पळय ताल्ले चाडलेले धड्यारे चाडलेले अशें म्हणून। तर हो गेल्लो पयर संडे गेल्लो न्ही रे तूं संडे गेल्लो मार्केटान। तर त्या दिसा सुंगटां हाडलेलीं हाणें मोठेलीं। तर हो म्हणटालो त्या दिसा नुस्तें जें आसा पळय आसा मार्केटान येयलां अशें म्हणून। तर खूब नुस्तेकारांक खूब नुस्तें आशिल्लें बट कितें वरायटीज अश्यो नाशिल्ल्यो। तर हेका म्हणलें आयज हांवें हांगासर तें रावन वाट पळोवचे परस आनी तें कितें हाडटा पळय तेंच घेवपाक पडटा न्ही अशें म्हणून मागीर म्हणलें चल सोमतेच मार्केटान या म्हणून। संडेकूय तशेंच जालें रावली नुस्तेकाराक पयलें ताणें करबट आनी तिसऱ्यो इतलेंच आहलेलें आनी कांय हाडूं नाशिल्लें। ताका लागून मागीर आमी ताका लागून मागीर हो मार्केटान गेलो आनी मार्केटान वचून मागीर सुंगटां घेवन येयलो। तर आयज पावसूय बी ना न्ही अशें म्हणून हो म्हणपा लागलो तूं बीन यो तुका व्हिडिओ बी शूट करपाक मेळटलो आनी तुका जाय तितलें नुस्तें बी पळोवपाक मेळटलें। थंय वयता आनी मागीर म्हाका फोन करता वेल्ल्यो आसा 100 रुपयाचो वांटो ताल्ले आसा 200 रुपयाचो वांटो कितें हाडूं थंयच्यान फोन करता। ताका लागून आयज म्हणपा लागलो म्हाका पावस ना वत सामकें रखरखीत जाता तर तूं बी यो पावसाचो कांय प्रॉब्लम ना न्ही अशें म्हणून। तर घरातली जी मॉर्निंग रुटिनाची काम आहा ती सगळी केली च्या बी पिली घरातले निवळ बिवळ करपाक सगळें केलें। दोगांयलो शावर बी जालो फाटल्यान देवाची पुजा बी केली आनी आतां आमी रेडी जावन वता पळय हांव बी रेडी जाला हांगासर झाडां खाचींतल्यान। तर घराक लॉक करया आनी या पावसाचो सिजन फाटल्या दिसांनी पावस कंटिन्यू पडटालो आनी आतां भायर वत असलें मे म्हयन्याक बी आसता पळय तशें वत भायर सरपाक बी बेजार येता आनी स्वेटींग खंय वचपाक भायर सरलें की ना फॅन बंद करून भायर येयलें स्वेटींग जावपाक लागता। तर घरदार बंद करया आनी या चावी दी रे। हें पळयात वत भायर मातसो हांगासर काळो केला बट रखरखीत वत आसा। पावस पडलो जाल्यार भायर सरो बेजार येता वत आसा जाल्यार भायर सरो बेजार येता कितें करपाचें। पावस पडल्यार बी भायर सरो बेजार येता वत आसल्यार बी भायर सरो बेजार येता। चलो चलते हैं। हाँ कौन है आयज काय ना मरे नुस्तें हाँ बांगडे आसा बांगडे कशी घे कशी घे मोठी दोन गाडी मोठी 203 खंय मोटेले वेल्ल्यो वयता ते वेल्ल्यो हें कसलें नुस्तें हें कसलें नुस्तें हां केन्ना खावना $1000 हां
तिसरी 100 तिसरी बी येऊन सो हांगानी पोलीस स्टेशना मुखार हे अशे लोक न्ही गांवठी कितें घेवन बसतात भाजी फ्रुट्स बट आतां कांय ना आयज चड कांयच ना नुस्तें तर आयली आमी घरा आतां न्ही टायम जालो 11:40 जाली आनी 11 सुमार येयली आमी घरा कडेन तर जशें की तुमी पळयलाच नुस्तें न्ही कांयच ना इन सेन्स नुस्तेकारां भरपूर आसा बट वरायटीज ज्यो आसा पळय न्हू त्यो कांयच ना थोडेशे अशें कितें आनी भायर इतलें वता लागून आनी चड बेजार खंय वचूं खंय नाका कितें घेवूं कितें नाका कांयच कळना बेजार येवपा लागलो सामको म्हणून नुस्तें पयलें 2 कडेन सुद्दां गेली एक सदाशिव कडेन गेली आनी दुसरें मागीर रामनाथ म्हणना थंय मेन हायवेचेर थंय गेली थंय तर सामकेंच कांयच ना बायका वयल्यान देंवलीच ना तर दोनूच तरेचें नुस्तें हाडलां अशें चिंतलेलें की चल थंय गेली न्ही 1-2-3 तरी हाडून दवरुया हो म्हाका म्हणटालो आमी अशी केन्ना हाडून बी दवरिना हाडून दवरुया सो मागीर डेली नुस्तेकारां वाट पळोवन थोडेशें कितें हाडटा तेंच घेवपा पडटा न्ही अशें म्हणून बट मेळूना कांयच ऑप्शन आनी नुस्तें इतलें म्हारग तुमकां सांगता विचारत नाका इतलें म्हारग सुंगटां बीन 400-500 रुपया वांटो हांगसर वाट्यांनी कितलांनीच मेळना न्ही सगळें वाट्यांनी बेस्ट मार्केट न्ही होलसेल मार्केटान जाल्यार कितल्यांनी मेळटा आमी न्ही बांगड्यांनी कालवां हाडले दाखयता पळय नुस्तेकार हांगा ओपन करपा लागलो नुस्तें आनी तेजेर सांवार येयला वासार तर 100 रुपयाची कालवाची मासां सोमती तिणें निवळ बी करून दिल्या तांकां भितर खंय इल्लोसो कुडको बी कसलो आसता शिपयेचो तो बी सगळो काडून दिला तेणें आमकां मागीर निवळ करपाक कळना न्ही ताका लागून तिचेच कडल्यान करून हाडले आनी बांगडे 200 रुपयाक कितले रे 4 बरें आसा मोठे बी हेजे खंय ते कसले म्हणटाले रापणेचे रापणे बांगडे खंय 200 रुपया 4 आनी हाज्या मातशे मोठे आशिल्ले ते 200 रुपया 3 हांवें ते घेवया म्हटलें ताका हो म्हाका म्हणून बदल ना ते सेम अशें म्हणून कितें म्हटलें काना घालता मातशे मोठे आशिल्ले हांवें ते घेवया म्हटलें नाका हाडपा लागलो तर आतां रांदपाचो प्रोग्राम सोय जी आसा पळय ती कातून दवरून गेल्ले हांव म्हाका कणपा लागला आपूण नुस्तें निवळ करून दिता खंय म्हणल्यार उजरावन दिता खंय म्हाका खूब टायम लागता आनी ताजो थंय जीव वयता पळय घालना घातले खावना तेणें ताका हांवें न्ही हांगसर केकाचे कुडके घातले थोडेशे खाल्ले आनी थोडे तशे उडयले ताका नुस्त्याचो वास येयला क्या हुआ उलयनाका तेजे कडेन कित्याक आनी तुवें उदक वतून दवरला हांगा सगळे दारार पावस ना तितले तुगेलो वावर जितलो आवाज करता पळय न्हू आमगेलो म्हळ्यार आमी उलयता पळय न्हू तितलो तेगे आवाज चड येता आमी उग्गी रावले आपूण बी उग्गी रावता ते
तर नुसते उजरून दितं काय व नुसते उजरून रांदपाची तयारी आता 11:15 जाऊ पहिले मिक्सर लावून घेता पहिली सोय कातून दवरला हांवें हुमण करया मरे फ्रेश हेजेर कळटा फ्रेश काय ना आता तेजेर काय ना खंय वचोन येवप म्हणलें न्ही सामकी मागीर रांदपाच्या टायमार गडबडच जाता तुमच्या सगळ्याच्या वांगडा बी अशें जाता काय खबर ना बट म्हाज्या वांगडा तर सामकीच गडबड जाता आतां आमी सकाळीं 10:15 सुमार गेल्ली मार्केटान आनीक 10:15 सुमार गेल्ली मार्केटान आनी मागीर 11:15 सुमार कितें घरा आयली आनी येवन मागीर एक्चुअली सोय बी कातून दवरलेली मिरसांग वाट नुस्तें उजरे हें कर तेका नुस्तें एक्चुअली हेणें उजरयलां बांगडे बीन आनी फ्रिजांनी सुंगटां आसा मोठी तेंचे आयज हुमण पळय पळयता तांच्यान तर सुंगटाचें हुमण आनी बांगडे जे आसा पळय न्हू ते फ्राय करपाचे आतां तर तेच जेवणाची तयारी आसा शीत बी सगळें जालें नुस्तें भाजपाचें उरलां तर हें पळय फाटल्यान दिसता आसतलें तुमकां आयदन नुस्तें उजरावन दवरलां मॅरिनेट करून आतां फ्राय करून घेता आनी अशें चिंतलेलें की आयज तुमच्या वांगडानी कालवा जी हाडल्या पळय न्हू तेजी रेसिपी शूट करतलें आनी तुमकां रेसिपी दितलें म्हणून बट आयज इतली गडबड जाणा म्हटल्यार लेट जालो की ना मागीर ती रेसिपी शूट करपाक बी खूब टायम लागता न्ही ताका लागून मागीर म्हळ्यार गडबडीन जायना एक ते जीव बी टायर्ड जाता आनी मागीर रेसिपी बी शूट करप सारकें जायना गडबड जाता सगळीच ताका लागून म्हटल्यार सुशेगाद फाल्यां करया ती रेसिपी न्ही हांव फाल्यां तुमच्या वांगडा शेअर करतलें आनी आयज बेश्टें म्हळ्यार नुस्त्याचें हुमण केलां आनी नुस्तें बांगडे जे आसा पळय न्हू ते फ्राय करता 2 बांगडे काडले फ्राय करपाक 2 दवरले पळोवया फाल्यां बीन मागीर करतलें मोठे आसा न्ही ते एकल्याच्यान एका पावटीन तर खावपाक जायत ना हाफ आमकां दोगांक तर नुस्तें जें आसा पळय तें मॅरिनेट करून घेता आनी फ्राय करता टायम जालो 1 जालें खंय जेवपाचो टायम जालो तर बेगीन तें करून घेता ताका लागून मातशें एक 10 मिनटां दवरिता चड दवरिना नुस्तें न्ही मॅरिनेट करपाक दवरला आनी हो खंय गेलो तो पळयता खंय रे खंय गेलो आतांच तूं हांगा बशिल्लो न्ही रे पळय मोबायल आनी तो ते येवन बेश्टे काना घालता पळय सकाळच्यान कसलें वत आशिल्लें न्ही आमी मार्केटान गेले तेन्ना आनी आतां पळय दमटी जाल्या पावसान हांगा मातसो काळोख बी केला पडल्यार पुरो आशिल्लो गरमी जाता पावसाच्या दिसांनी सुद्दां पावस पडना न्ही रे सारको बेजार गरमी फाटच सोडिना मातसो वारो बी मारता किचनान तर रावपाकूच जायना हें खंय गेलें बरी न्हिदल्या दोगांय ओले हय हालताल्या पळय 5 मिनटां नुस्तें भाजता मातशें बसता फॅना वाऱ्यांनी ओके म्हाका सांगता हय तुका मातशें नुस्तें भाजता मरे 5 मिनटां राव गरमी जाली म्हाका किचना ओके देड जावपाक येयलें आनी भायर न्ही काळोख जाला पावसान सामको काळोख केला पळय ते सायडीच्यान काळोख केला म्हणटा ते पावस बी पडपा लागलो तर वता भितर नुस्तें भाजून घेता आनी जेवता बरो मस्त पावस येयलो असं पावसाच्या दिसांनी बरो पावस पडलो जाल्यार बरें दिसता ना जाल्यार वत येयली की गरमेन बेजार येता तूं खंय वचून येयलें गो हां भुरगीं बाळां अशें सोडून चल भितर चलात या भितर नुस्तें भाजून घेवया
नुस्त्यांनी हांगर फ्राय करून जालें आनी आतां येयलो पात्रांव पळोवपाक. तर हे पळयात नुस्तें. आतां न्ही आमी जेवन घेता मस्त बांगडे आनी हुमण. तुमी बी येयात जेवपाक. हो लिंबू घालू रे डायरेक्ट मागीर घालया न्ही. हो लिंबू. तुमी बी येयात आमगेर जेवपाक. आयज मस्त बांगडे आसा मोठे अशे. हाका पळयात कसले हांसपा येता ते घे. कांदे कट कर. हां जालें. कांदो जाय खा आतां. तर वाडून घेतला. जेवन बी घेता आमी आतां. टायम बी जालो खूब लेट जालो. आतां मस्त नुस्तें आहा न्ही कांदो जाय पडलो ताका. तर सांजच्या टायमार न्ही आमी हांगासर जेवन बी बसलेलीं आनी जेवन बी जातकीर न्ही व्हडलेशें कांय काम आसना. तुमकां तर खबरच आसा जेवलें म्हणटकीर आयदनां धुव किचन मातसो निवळ कर इतलेंशें काम आसता. तेज्या वयर कांय चड काम आसना. आनी मागीर जर कितें अशें स्पेशल अशें काम काडलें न्ही जाल्यारच. बट अशें रुटिनाचें अशें कांय काम आसना. आनी तुमकां मागीर दनपारां जशें सांगलें पळय हांवें आतांच की पावसान काळोख केला बारीक पडपा लागला म्हणून. तर सांज जाता जाता न्ही पावस मातसो बरो मोठो पडपा लागलो वारो बिरो मारून सारको. तर हो म्हणपा लागलो मस्त च्या कर अशें म्हणून. 5 सुमार जाल्लो आसतलो टायम आय थिंक. आनी हो मागीर म्हणपा लागलो च्या कर अशें म्हणून. भरपूर पावस पडटा न्ही बरो वारो बी मारून. मागीर हांवें च्या केली आनी आयज म्हटलें चल च्या आमी भायरच पिवया अशें म्हणून. सदांच हॉलांत बसूनच पितालीं न्ही. हो म्हणटालो मच्छर बेजार हाडटा म्हणून. आतां वारो बिरो मारलो म्हणटकीर तितले मच्छर बी येना न्ही. सो भायरच बसून च्या पिवया म्हटलें आनी मस्त पावस एन्जॉय करीत करीत न्ही च्या पिली हांगासर. आयज हेजी फेवरेट दुदाची च्या नाशिल्ली. पावस पडलो की ना हेका दुदाच्या च्यायेची याद येता. आयज ब्लॅक टीज केल्ली हांवें बरी आलें बी घालून. तर बरी भायर बसली च्या पिली. थोड्योश्यो गजाली हांगच्यो थंगच्यो घरांतल्यो भायल्यो वाटे वयल्यो सगळ्यो आसतात न्ही खबऱ्यो कितें ना कितें. आनी म्हाजे तर बडबड आसतात चालू. हेज्याहून चड म्हाजे कडेन भरपूर कितें आसता उलोवपाक. हो भायर भोंवता खरो बट उलोवपाच्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय त्यो म्हाजे कडेन खूब आसता. तर अशेंच बसून च्या बी सगळी एन्जॉय केली. आनी मागीर जे डिनराची तयारी आसता पळय रुटीन अशें तें आशिल्लें. सो तीच सगळी रुटिनाची कामां न्ही ताका लागून हेज्या मुखार आनी कांय शूट केलें ना. ताकाच लागून हांगासर हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करता. आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येतलें सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. व्हिडिओ एंड करता खरो बट हेज्या मुखार एक बारीकसो क्लीप आसा जो एक्स्ट्रा क्लीप हांवें शूट केला. हो व्हिडिओ एंड बी करून जातकीर मागीर तो बी तुमी पळोवन घेयात. बरो एक फनी मुवमेंट आसा हेजो तो हांवें कॅप्चर केला. तर तो पळोवन घेयात. बरें हांसत आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करया. चलात तर मेळया फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. तर भायर न्ही पावस कमी जाला आनी तुमकां एक जुगाड दाखयता. रेनकोट घातला ताजी कॅप काडला वयले आनी रेनकोट घातला आनी छत्री घेवन गाडी धुयता. पावसाक गाडी बरी निवळ जाता. कितें सांगपाचें. आयडिया बरी आसा न्ही. तुम्ही बी करा म्हणना खूब डिफिकल्ट आसा. वयर कॅप घालून केलें जाल्यार बरें जातालें. कॅप काडून येपा हांगा उडयला. ओनू रेनकोट नवो हाडला न्ही सो पोरूचो रेनकोट हो. कॅप काडून उडयला हांगा. आनी ते पळय युनिफॉर्म घातला गाडी धुवपा. ते आसता पळय ते गाडी सर्विसिंगा बी तांकां ते शोरूमांनी बी सर्विसिंगा आसता पळय ते गाडी धुवपा बी तांकां युनिफॉर्म दिता आनी तसलो असं दिसता 1 पीस ड्रेस घातलो सगळे. देवा पाय पे चालू करपा पडटलें तुका.